मागण्यांक सुरवातेचे मागणे बापाचे आनी पुताचे आनी आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचे मागण्यांची रीत सुरू करूंक आमी आंकवार मोरयेचो आदार मागुया आनी तिची स्तुती करूंक म्हणून नोमान मोरये कृपेन बोलले सोडवेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तोना मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोगलीं बसूया. पवित्र आत्म्या देवाचे आनी आमचे माये, पवित्र आंकवारी देवाचे आनी आमचे माये, आमी ह्या सप्टेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सोनवाराक व्हडे भोगतीन आनी खोल दिनवासनेच्या मोनान तुजे सोरशी आयल्या. स्वर्गा आनी संवसाराचे राणी ह्या म्हयन्यान आमी तुज्या जल्मांची परब समोरपता तेन्ना आमच्या जिवितान तुजें कितलें म्हत्व ताची आमकां जाणवाय आसा. काकुतीचे माये तुजेर आमचो सगलो बोरवांसो आसा. आमी आमच्या सोर्गींच्या बापाक नोमान करता आनी दिनवासता तेन्ना आमकां एक भोव मोलादीक देणें कशें तुका फावो केली देखून तेच पोरी आमी तुजे आवय बापायक सांत जोकी आनी सांत आनाक मान दिता, कित्याक तांणी व्हडा जबाबदारेन तुजो निश्कळून गर्भ सांबाळलो आनी तुज्या काळजान देवाचो मधूर मोग रिगयलो. आंज गाब्रिएलान आंकवार मोरेक बरी खबर दिली. ह्या संतोसाच्या पयल्या मिस्तेरान आमी नियाळ करता. तुज्या होय ह्या उतरा वरवीं मनशा कुळाचे सोडवणेन देवाची येवजण शार्ती पावता ती आमी नियाळटा. आमी आदार लाल्या सोगल्या देव निंदे पासत अदीक करून तुजे सासणीक पवित्रपणाचेर केल्ल्या दुबावाच्या पातका पासत बोगसोणें मागूंक तुजो आवयपणाचो मोग आमकां स्फूर्ती दिवं. आमकां लागून तुज्या निर्मळ काळजाक कितली दूख भोगता ती जाणा जावंक आमी चुकल्या. मोगाल माये आमकां आदार दी. आमी ओळखून घेवंक तूं तुजी काकुतीची नदर सदांच आमचेर दवरताय म्हूण आमी मागता. तुज्या मोगाची गोडसाण चाखूंक आमकां फावो कर. नियाळाचे मागणे मोगाळ माये तुज्या जिविताची खेरीत घोडी जुंय आंज गाब्रिएल तुका मेळूंक येता आनी जेजू सोडवणदाराक ह्या संवसारांत जल्माक हाडूंक देवान तुका विचून काडल्या म्हूण कोळीत करता. ती घोडी आमी अणभवूंक आमकां फावो कर. एलिझाबेथीच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या एका दोंगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझेल आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचें, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. भियें नाका मारी, तूं देवाचे अपुरबायेचें. तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली
आनी जेजू हें नांव ताका दितली. मोगाळ माये, आमकां तुजी कृपा दी. आमी भितर सरूंक तूं आसली ते सुवातेर आनी वांटो घेवंक तुज्या मोहिमेंत संदेशाचो. आमी तुका वाखाणटाव आनी दिनवासताव माये, कित्याक तुवें सगळी तुजी भिरांत आनी उचांबळाय कुशीन दवरून गाब्रिएलान हाडलेलो संदेश स्विकारलो आनी सगळ्या काळजीदारपणान देवाच्या सोडवणेच्या येवजणेंत तूं पागी जाली देखून. माये, आमी तुका मान दिताव, कित्याक तुवें वेळ करिनासतना पूर्णपणी देवाची येवजण तुज्या जिवितांत मानून घेतली. तुज्या ह्या संतोशाच्या मिस्तेरांत, तुज्या काळजाच्या मधुरपणाचेर आनी तुज्या आत्म्याच्या वर्तेपणाचेर नियाळ करूंक माये आमकां तुजो आदार दी. मनशां मदें तुका इतलें वर्तेपण फावो जाल्लें आसतना लेगीत तुजी काल्तिकाय वाखाणूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या काळजाची चवकशी करून आमच्या पातकांची दूख धरून तुज्या कंतवलेल्या काळजा पासत आमी पिराचीक करूंक आमकां तुजी कृपा दी. गायन करुया T29 पेज 216. मारे सदांच सदा तुजो जावशिवो ह्या मागण्याचो पुता तुका केल्या देखून आदार आसरो पातक्यांचो सदांच आयदोला शिरो दी माये आमकां तुजो सदांच आयदोला शिरो दी माये आमकां तुजो. ह्या संतोशाच्या मिस्तेरार आमचो नियाल चालू दवरतना तुज्या जिवितांत तुवें स्विकारलेल्या देवीक आपोवण्याचेर आमी नियाळटाव. मारी, कितली तोखणायेची तुजी वागणूक, कित्याक खोल भावार्थान आंज बोडव्यान हाडलेलो संदेश तुवें भावार्थान स्विकारलोय देखून. देवाच्या भिरांतीचे आवय बापायन तुका पवित्रपणान वाडयली आनी जायेस प्रवाद्यान सांगलेल्या उतरा प्रमाणे तुवें तुज्या काळजांत कसलोच दुबाव दवरिनासतना आंज बोडव्यान सांगलोलें सगळें शार्ती पावतलें म्हूण तुवें भावार्थान बांदून घेतलें. बरें तर परमेश्वरूच तुमकां एक खुणा दितलो. पडेक एक तरणी बायल गर्भीत जाल्या, ती एका पुताक जल्म दितली आनी इम्मानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली. मोगाळ माये, आमच्या जिवितांत देवाच्या सांगण्याक सदांच राजी जावंक आनी देवाचे येवजणेचेर केन्नाच दुबाव दवरिनासतना आमी जिवंक आमकां शिकय. आमकां बांदून व्हरूंक आगोड जाता तेन्ना लेगीत खालती आनी सादी चाकरां कशीं सोम्यान दाखयलेल्या वाटेर वावरतान चलोवंक आमकां आदार दी. तुजे थंय आसा स्तोराय मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. Baginti Maria, dawatrzymaj,
आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन. पवित्र आत्म्यान तुजेर सावली घातली आनी देव मनीस जालो ती घडी नियाळून आमकां करपा दी. तुजो कुसवो जालो पयलो ताबेर्नेकल जंय देवान वस्ती केली. दर एक पवित्र वस्त सदांच पवित्रपणान सांबाळूंक गरज. भागवन जुजेची निर्भरपणाची पासावणी देवाच्या मानाची जाली. मोगाळ माये, सगळीं जीं तुज्या निर्मळ आंकवारपणाचेर दुबाव दवरतात तांकां तुजी काकलूट आनी भोगसणें फावो कर. हे देव निंदे वरवीं तुज्या काळजाक तोपलोले कांटे खातीर आमी माफी मागता. आमी आमकांच तुजे मुखार दवरता आनी ह्या तुज्या जल्माच्या म्हयन्यांत आमकां तुजो आदार दी आनी आमी आमच्या पातकांतलीं मेकळीं जावन आमची काळजां एक परमळीत गुलाब जावन आमी तुका मानू म्हूण मागता. गायन करुया दुसरो श्लोक. वायटा तुली काडूंक सोदता पूण तुझी भुरगीं आमी माये मागता आदार तुजो सदांच आयकून आशिल्लो दी माये आदार तुजो सदांच मागणी. सगळ्या पातकांच्या कोनसोवासा आनी सोडवणे पासत संवसारांतली जोगडी ओनीत आनी दुस्पोट काबार जावन सगळ्या पिडेवंतांक कश्टवतल्यांक एकसुरपण भोगतल्यांक जेजूची बुजवण आनी पेकोवणी दैवीक आपोवण्यान आनी म्हत्वाची जिवितां पासत आमची खासगी मागणी तेच बरी आपले पासत मागूंक लायलेल्या खातीर आंकवार मारेच्या मजतीन ही सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारता आनी ही मागणी देवान मानून घेवची आनी ताकाच महिमा मेळची म्हूण मागता. आमेन. शेवटाचे मागणे. मोगाळ माये, आमच्या देवा बापाक आनी तुज्या पुता जेजूक मानवतात तशी आमी तुका पूर्णपणी मानान लेखूंक आमकां तुजी जाणवाय दी. आयच्या दिसाचो आमचो नियाळ आमी सोंपयतना आमी तुज्या काकलूतवोन काळजा मुखार आमच्या काळजांतली सगळी मागणी दवरता जी आमकां थावी आसात आनी जी आमच्या मनांत येनात ती. आमची काळजां नितळ कर आनी आमी देवाची सोपूर्ण हातयारां जावंक आमकां शिकय. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी तेर्साच्या मागण्यांत भाग घेवया. सतवंता देवा, सोदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या समवलो आंकवार मारियेंतान जल्मलो पंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसलें ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताकान किपिलो
तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, सर्गात चडलो, सर्पवेतार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें परत दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, श्रेया मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, श्रेया मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, श्रेया मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. विमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. नियाळुया 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, देवाचो पूत आंकवार मारयेचे कुसवेंत येतलो म्हूण बोडव्या गाब्रिएलान तिका खबर दिली, आनी ती पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोडबेस जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें परत दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, उसळ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. हांव म्हजे जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या वचनांतली वर सरकार सगल्यांतल्या वो करून सरकारास आसतल्या. दुसरो मिस्तेर, आंकवार मारये गर्भेस्त आसतना सांत इजाबेल आपले मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताय 3 म्हयने रावली. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपें बोलले सर्वेस पोत शतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हो म्हजे जेजूस बोकोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली वर सरकार सगळ्यांतल्या भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बालका जेजू पोरसूत जाली बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणेन पर्यंत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बापा खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा उत्सरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझी ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझी ताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. म्हणजे जेजूस फकस आमकां निवारण काम करण्याची व सरकार सगळ्यात गोकरण सरगरज आसा. चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक वेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी ताका दिलो सांत सिमावाच्या हातान. आमचे बापा सर्किंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस तुझ्या ताय आसा इस्रायेलामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. आमचे जेजू आमकां निवारण कायम कोणाच्या जंतली वर सरकार सगळ्यांत पकडान सरकरस आसलेल्या. आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर बालक जेजू पुर्बेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी देव तेंपलांत मेवलो. आमच्या पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन परत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस तुझे ताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस तुझे ताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस तुझे ताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्वेस तुझे ताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. हो म्हज्या जेजू तूं आमकां आनी बारांक कायम कराची सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या नमान राणे काकुणीचे माये तुळसी आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी तेशी वेची बारकात कोलो माता या तुकाच्या कोणान संस्कार करून तुदान करून मागीर तुका प्राप्त जाता आमचे दया श्रेयांनी तुजी काकुणीची नदर घाल तुका कोणवाले आनी मोबायल दिलो आंकवार मारी या परदेसा उपरांत तुजो पुढची येसू आमकां दाखय मागीर देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्ताचे उपासने आमकां फावो जावच्या पाप साहेबाच्या इंतसांव पासत आमच्या पासुरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो करार जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पकस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा श्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पुढची येसू मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार आमीन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमीन. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो कार्य मिसाच्या बलिदानान आयचे मीस किरीत भाशेन दिनवासनीचे मीस ग्लोरिया आनी अनिता फेर्नांडीस आपल्या लग्नीक वार्षिक वर्सा भेटयता तशीच आयच्या दिसा मागूंक लायता क्लारो फेर्नांडीस आपल्या 50व्या जल्माच्या दिसा किरीत भाशेन हे आमच्या भयणी खातीर आमी मागुया तशेंच ग्लोरिया आनी अनिता हांचे खातीर आमी मागुया. आज नोवेनाचो नवो दीस किरीत भाशेन आमकां सायबिणीची कृपा आनी बोड मागून घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सुरपदिता देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून करून विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सुदान सांगवर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोंत निती आंकवार मारीचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूत चलयता सासणाच्या ससनाक. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां, तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलोलें आसा तितलेंच सांबाळात. हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हेरावन तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता? तुजे कडेन दुसरे कडचें घेवन नाशिल्लें कितें आसा? आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी ग्रेस जाल्यांत, आमचे विणें तुमी राजवट चलोवंक पावल्यांत. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलोलें म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिलासो दिसता. आमी मोडनाचें फर्मोण पडलोल्या मनशां परी जाल्या. हय, आख्खे रोसणेक मुणगे देवदुतांक आनी मनशांक एक तमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवें शाणीं. आमी असोक्त, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घडी पर्यान आमी बूक आनी तान सोंसतांव, विंगडे भोंवतांव, आमी मार खातांव, घोर-दार आमकां ना, हात पांय जोडून आमी कोश्टोतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाडो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बरेपणान उलयतांव. आनी आयज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळे मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजीं भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयराणार हाडूंक हें बरयतां. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात, कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शुवर्तपणा उद्देशीं हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतोरें. देवाचें उपकार. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. परतून म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खरे मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपल्या भक्तांची खुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगल्या नुस्त्यांचो तो भस्म करता. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताचे पवित्र नांवांची सगल्यो रोसनां स्तुती करूं सासणां सासणांक. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. उडगार. Hallelujah.
कमी म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे समे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मोडून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करून वचो तें काम तुमी कित्याक करतात? जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना तांणी कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावन येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हे तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांनी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा भयणीनो, परंपरा आमच्या जिवितान आमी करता. जायत्यो वस्तू आमी आमच्या जिवितान करता. आमची देवोत्सवां आमी करता. आयचे म्हयन्याचो पयलो सोनवार हांव जाणां जायतीं जाणां सायबीण मायचें देवोत्सव करतात. तुमी करतात तेन्ना जेजूची उतरां गरजेचीं. जेजू जावन आसा दोनी सगळ्या वस्तूंचो. जेजू शिकून दिता ती आमच्या जिवितान पाळूंक गरजेची. पूण आमकां क्रिस्तांवांक बेसार माय जाल्या म्हणजे आमकां सगल्यांक तें खेबाडां कशीं जाल्यात. सगल्यो वस्तू आमी करतात पूण ते आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमी विसरता. आयच्या दिसाक आमकां कितें भाशेन शिडकावनी तेच सोम्याची की आमी करता तें सोनवार जावं हेर दुसरे वस्त जावं दुसरो दीस जावं देवाक मानतात ते भाशेन करूंक गरजेचें. न्हूच आमी देवाक मानता तें केल्यारूच पुरो, पूण म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या गांवांत आसा तांकां पाचारूंक गरजेचें. इतलेंच न्हय, हांव कशे तरेन म्हजो वेव्हार म्हज्या भावा भयणां सवें करता तें गरजेचें. जायते पावटी सायबा सायबा म्हणून आमी हांगासर दीस सारता. जायते पावटी हांव भाग्योंत सगलो संवसार पातकी अशें आमी सजमता. तेन्ना की देवा मुखार आमी पडटा, कित्याक हें आमचें गोर, उलयता तें आमचें गोर, ही आमची बाबा भयणीनो पिसाट आमी करता ती. जायते पावटी देव आमकां बरे तरेन ह्या संवसारांत जिवंक उलो मारता आनी जायत्यो वस्तू आमचे परंपरा प्रमाणे आसात त्यो सोडून दिवंक आमकां उलो मारता. हांव म्हणिना तुमी फाल्यांतान तेस बंद करात. कोण म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर ह्या दिसांनी सकाळींचो कित्याक तेस करिनात? हांवें सांगलें, सांजची सायबिणीची नोवेनां चलतात देखून तेस सकाळचो ना. करतात म्हूण आमी करतात, कित्याक करतात तें आमकां विचारना. हांगा तेस करतात, भायर वेतात खबरो करतात. हांगा तेस जाता, भायर वेतात झगडीं जातात. हांगा तेस करतात, भायर वेतात आनी पाद्रीचेर आड उलयतात. अशें आमचें धोरण जाता. जायते फावटी आमी तेर्स करतात आनी जायत्या घरांनी वचून दुस्फोट, घोव बायले लागीं उलयना, बायल घोवा लागीं उलयना, भुरगीं आवयक बापायक रेस्पेद दिनात. जायते फावटी आमी मागणें करतात, मिसाक येतात, कोंब्याव घेतात, भायर वेतात, गाडयांचो शिंवोर करतात. जायते फावटी आमचें अंतस्करण खुमसार जावपाचें, आमचें जिवीत नवसरपाचें आमचें मोदें ना. अशें करता आसतना बा उदीक बरें आमी करिना जाल्यार आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक ल्हानवीक जावंक आनी देवान आमकां दिल्यात त्यो परंपराचेर विचार करून खरेंच आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता जाल्यार आमी विचार करून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां करपा मागुया. आनी जशें आयचें पयलें वाचप सांगता, आमी बूक आनी तान सोंसतांव
विंगडे भोंवताव कोणा पासत बागेवन पावलो कुरीतकारांक बरोवन सांगता आमी दादोशी जाल्यान कित्याक आमी सोम्याचें शुभ वर्तमान परगटूंक आनी क्रिस्ता खातीर जिवंक आमी तयार आसा तर हेंच आमचे जिवितांत करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णयेन आमकां फावो जावं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोन म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन तांकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकानशेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी वेंचणितां सोर काडी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली. नसो सरवंडार मनशाकुडोचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणीक आमचे थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सोम्या संवसाराच्या सुरवंडारा आमची सोडून घोत बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक सायमन आमच्या आदारी गोड्याक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगांत वाडय पुनर्शिवणपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई संगती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पुदेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां थारणी पडूं नाका वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुमतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासवूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुमेची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेवया D40 पेज नंबर 69 D40 आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका
हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा बागयून तांकवार मारीक किरीत भाशेन आयचे दिसा आमचो उगडास करून तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता ती चांकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. निसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसाचे बेटेक येता तेन्नाच उतरायदोची पाद्री देराशी येवसर तुमी रावचे न्हय गायन करूंक. गायन सुरू करचें पयलेंच. दुसरी वोस कोम्याव घेवंक येता तेन्ना पयलींच लायन करची म्हूण तुमकां सांगलां. ह्यो दोन वस्तू मतीन दवरच्यो. जायते फावटी सांगलां आसतना आमी करिना आनी आमकां ती संवय जाल्या. अशें करचें न्हय म्हूण मागता. गायन घेवया T60 पेज नंबर 229.
वाट